पुराय गोंयांत शुक्रारा हरतालिका पूजन धार्मीक विधी सयत उत्साहात मनयले। शेनवारा चवथ जाल्यार आदल्या दिसा शुक्रारा तयेचो दीस देखून गोंयभर घराघरांनी तय पूजन तशेंच हरतालिकेच्या मुर्तीचे पूजन जाले। शुक्रारा गोंयांत तय पूजा आनी हरतालिका पूजन व्हडा दबाज्यान मनयले। ह्या दिसाचे खाशेलपण म्हळ्यार महादेव गौरीची पूजा। ह्या दिसा घरांतली सवाशीण बायलां घोवाच्या दीर्घ आयुश्य आनी बऱ्या भाग्या खातीर उपास करतात। आयज गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत हरतालिका पूजन उत्साहात मनयले। म्हादय प्रवाह हे कर्नाटक सरकाराच्या मजतीन केंद्रान रचिल्ले कारस्थान गोंयच्या जनतेक सरकार फटयता। म्हादय न्हंय सरकारान विकल्या असो सणसणीत आरोप गोवा फोर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला। अनंत चतुर्थी जाल्या उपरांत ह्या विशयाचेर हाऊस कमिटी मुखार चर्चा करपाची मागणी करतलो अशें विजय सरदेसाय म्हणटा। चवथीच्या दिसांनी म्हाका बेश्टोच बोवाळ घालपाचो ना, ह्या विशयाचेर म्हाका कोफुसांव करपाचें ना वा चवथीच्या दिसांनी वातावरण इबाडपाचें ना। मात म्हादय प्रवाह हे कर्नाटक सरकाराच्या मजतीन केंद्रान रचिल्ले कारस्थान असो गंभीर आरोप गोवा फोर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसायान केला। अनंत चतुर्थीच्या उपरांत आपूण हाऊस कमिटीच्या मुखार चर्चा करपाची मागणी करतलो अशें विजय सरदेसाय म्हणटा। हरियाणा विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर राजकीय हालचालींक बरोच नेट आयला। ऑलिंपिक कुस्तीपटू विनेश फोगट आनी बजरंग पुनिया हे दोन खेळगडे आतां काँग्रेस पक्षांत प्रवेश करपाची बातमी अशी मुखार आयल्या। पॅरीस ऑलिंपिकांत 100 ग्राम वजन वाडिल्ल्यान विनेश फोगट हांकां फायनलींतल्यान अपात्र थारायिल्ले। अपात्रतेच्या कारवाये विरोधात भारतीय कुस्तीपटू क्रीडा लवादा कडेन तांणी दाद लेगीत मागिल्ली, मात तिची याचिका फेटाळिल्ली। ऑलिंपिक स्पर्धेंत कुस्तीच्या फायनलींत प्रवेश करपी ती पयली भारतीय खेळाडू आशिल्ली। मात ऑलिंपिक समितीच्या निर्णयाक लागून तिका स्पर्धेंत निमण्या पावंड्यार हाडून बसयले। ह्या निर्णयाक लागून विनेशान कुस्तींतल्यान निवृत्त जावपाचो निर्णय घेतलो। विनेश आनी बजरंग हांच्यांनी बुधवारा नवी दिल्लीत वचून विरोधी पक्षनेते आनी खासदार राहुल गांधी हांची भेट घेतली। पिळर्णा 10 वर्सां पिरायेच्या चलयेचो विनयभंग केला अशी कागाळ पर्वरे पुलिशेंत संबंदीत चलयेच्या पालकांनी केल्ली आनी त्या उपरांत हे प्रकरण पुलिसांनी मध्य प्रदेशा सावन जलाम माहोर ह्या सुरक्षा रक्षकाक अटक केल्ली। पुलिसांनी उपरांत दुबाविताक न्यायालयांत हाजीर केले। उपरांत दुबाविताक 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायिल्ली आसा। ह्या आरोपीक पुलिसांनी मध्य प्रदेशा सावन धरिल्लो आसा। मध्य प्रदेशाचो जलम माहोर ह्या सुरक्षा रक्षकाक अटक केलेली आसा। एका 10 वर्सां चलयेचेर विनयभंग केला अशी कागाळ पर्वरे पुलिशेंत संबंदीत चलयेच्या पालकांनी केली। त्या उपरांत पुलिसांनी ही कारवाय केली। मध्य प्रदेशाच्या जलम माहोर ह्या सुरक्षा रक्षकाक अटक केला आनी ताका 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण दिलेली आसा। किटला वाठारांतल्या शेतांनी घाणयारें उदक सोडटाना एका टँकराक थळाव्यांनी रंगे हात धरलो। थळाव्यांनी ह्या विशीं पुलिशेन टँकराच्या ड्रायव्हरा आड कागाळ नोंद केली। घाणयारें उदक शेतांत सोडिल्ल्यान वाठारांत घाण वास मारता, तशेंच लोकांक साथीची दुयेंसां लेगीत जावपाची शक्यताय आसता। ताका लागून थळाव्यांनी तिडक उक्तायली। पुलिसांनी संबंदीत टँकराच्या ड्रायव्हराचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी जी आसा ती ह्या थळाव्यांनी केलेली आसा। थळाव्यांनी ह्या टँकराच्या ड्रायव्हराक रंगे हात धरलो। किटला वाठारांतल्या शेतांनी हो घाणयारें उदक सोडटाना थळाव्यांनी पळयलो आनी ताका रंगे हात धरलो। ह्या विशीं पुलिशेंत कागाळ नोंद केलेली आसा। तशेंच ह्या ड्रायव्हरा आड कडक कारवाय करची अशी थळाव्यांनी मागणी केलेली आसा। चवथ लागीं पाविल्ली आसतना बेरेस्तारा राती मडगांवां एक
जाल्यार वार्का हांगासर 5 दुकानां फोडली. सुमार 2.5 लाखांची रोख रक्कम आनी किमती सामान चोरांनी फारोवन व्हेले. पुलिशेंत कागाळ नोंद केलेली आसा आनी हाचो फुडलो तपास चालू आसा. ह्या चोरयेंत कितली चोरी आनी माल व्हेलेलो आसा, चोरांनी फारिल्लो आसा हाचो अंदाज आजून मेरेन लागूंक ना. पूण लाखांनी सुमार 2.5 लाखाचे रोख रक्कम तांच्यांनी चोरिल्ली आसा असो दुबाव व्यक्त आसा. चवथ लागीं पाविल्ली आसतनाच बेरेस्तारा राती मडगांवां 1 जाल्यार वार्का अशी 5 दुकानां फोडली. सध्या 2.5 लाखाची रोख रक्कम आनी किमती सामान फारिल्लें आसा. ताका लागून अंदाज येना की किमती सामान मेळून कितलें लुकसाण जालेलें आसा. कुडबोणा आनी मोबोर जेट्टीचेर सुमार 100 डेंग्यू आनी कॉलेराची दुयेंतां मेळिल्ली जाल्यार मोबोर जेट्टीचेर एकल्याक आनी कुडबोणा जेट्टीचेर 4 कामगारांक डेंग्यूत मरण आयिल्लें. ह्या फाटभुंयेर शुक्रारा आमदार क्रूज सिल्वा आनी नुस्तेमारी खात्याच्या जिल्लो अधिकाऱ्यांनी दोनूय जेट्टीची पळोवणी केल्ली. उपरांत फाटल्या 4 वर्सां सावन बंद आशिल्ल्या बोटींची नितळसाण फुडल्या 3 दिसां भितर करपाचो आदेश जो आसा तो क्रूज सिल्वान उपजिल्लो अधिकाऱ्याक दिलेलो आसा. बेगोबेग हे जे बंद आशिल्ले बोटी नितळ करतले, जाका लागून ही साथीची दुयेंतां पातळची न्हय म्हणून मजत जातली. कुडबोणा आनी मोबोर जेट्टीचेर सुमार 100 डेंग्यू आनी कॉलेराची दुयेंतां मेळिल्ली. हे दुयेंती मेळिल्ल्यान थंय एक भिरांतीचें वातावरण पातळिल्लें. तशेंच डेंग्यून कितल्याशाच जाणांक मरण आयिल्लें. हणजूणच्या देऊळवाडो शापोरा वाठारांत फाटल्या 1 म्हयन्या सावन उदकाची पुरवण जायनाशिल्ल्यान लोकांक बरेच त्रास जाता. ह्या वाठारांत 15 परस चड घरांनी उदकाची पुरवण जायना. थळाव्यांनी उदका खात्या कडेन तशेंच थळाव्या आमदारा कडेन कागाळ करून लेगीत हो प्रश्न सुटावो जावंक ना. आतां चवथीचो उत्सव आशिल्ल्यान पिवपा खातीर तरी उदकाची बेगोबेग पुरवण करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. सुमार 2 मिलियन खनिज डंपाचो पावणी जातली. ही 30वी पावणी आसा. नव्या खणपट्ट्यांच्या पावणेची प्रक्रिया सुरू जाल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत दिली. मंत्रिमंडळाचे म्हत्वाचे निर्णय जे आसात ते अशे: बार्देस आनी पेडणे वाठारांतल्या जमिनीच्या सर्कल रेटींत वाड, 2 मिलियन खनिज डंपाचो जातलो लिलाव, पर्वरीचे पोरणे मार्केट डेल्फिनोजाच्या मुखार आशिल्ल्या न्यू मार्केट इमारतींत स्थलांतरीत केला. चवथीच्या तोंडार भाजी म्हारग जाल्ल्यान गणेश भक्त ग्राहक सध्या हुस्क्यात आसात. एके वटेन दिसपट्ट्या जेवणांतलो एक घटक आशिल्ले कांदे म्हारग जाल्ले आसतनाच आतां भाजयांचे दर वाडपाक लागल्यात. पावसाक लागून भाजयाच्या पिकाचेर परिणाम जाल्ल्यान दर वाड जाल्या अशें दिवचल बाजारांतल्या विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा.
चवथीच्या दिसांनी जावपी चोरयेचेर आळाबंद घालपा खातीर रातच्या वेळार पुलीस गस्त वाडयतले अशी माहिती उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी दिली। तशेंच कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळपा खातीर आरबीएन पुलिसांची मजत घेतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगिल्लें आसा। चवथीच्या दिसान जावपी चोरयेंचेर आळाबंद घालपा खातीर रातच्या वेळार पुलीस गस्त वाडयतले अशी माहिती उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी दिलेली आसा। तशेंच कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळपा खातीर आरबीएन पुलिसांची गस्त घेतले अशें लेगीत तांच्यांनी ह्या वेळार सांगलेलें आसा। विकासाचे बरे आदर्श असो सिंगापूर देश अशें मत सिंगापूर आमच्या देशात अशे अनेक सिंगापूर तयार करपाची आमची इच्छा आसा अशें म्हणीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सिंगापुरांतल्या विकासाचे खूब अशें व्हड कौतुक केलें। सिंगापूर हे प्रत्येक देशाक प्रेरणा दिवपी देश आसा अशें लेगीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन म्हटलें। सिंगापूर दौऱ्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सिंगापूरचे पंतप्रधान लॉरेन्स वॉंग हांची भेट घेतली आनी कांय मुद्द्यांचेर चर्चा लेगीत केली। ह्या वर्साच्या मे म्हयन्यांत वॉंग हांचे कडेन सिंगापुराचे नेतृत्व आयल्या पासूनची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वांगडा तांची ही पयलीच भेट आशिल्ली। सिंगापूरच्या दौऱ्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सिंगापूरचे पंतप्रधान लॉरेन्स वॉंग हांची भेट घेतली। तशेंच भारत आनी सिंगापूर डिजिटल तंत्रज्ञान, सेमीकंडक्टर, आरोग्य आनी कौशल विकास ह्या क्षेत्रांत सहकार्या खातीर सामंजस करार केलो। डिजिटल क्षेत्रांत कराराक लागून दोनूय देश सायबर सुरक्षा, 5G हांचे सयत सुपर कॉम्प्युटिंग आनी कृत्रीम बुद्धिमत्ता ह्या अत्याधुनीक तंत्रज्ञान क्षेत्रांत एकमेकांक सहकार्य जातले। भारतात सेमीकंडक्टर क्लस्टर निर्माण करपा खातीर सिंगापुराक मदत जातली आनी गुंतवणूक करपाची गरज आसा अशें लेगीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी म्हटलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सिंगापूरचे अध्यक्ष थर्मन षणमुगरत्नम हांची भेट घेतली। ह्या दोगां मदीं कौशल्य विकास, शाश्वत विकास, तंत्रज्ञान संशोधन आनी दळणवळण ह्या क्षेत्रांत सहकार्य वाडोवपा बाबतींत चर्चा जाली। षणमुगरत्नम हे भारतीय वंशाचे नेते आसून ते अर्थतज्ञ आसात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सिंगापूरचे माजी पंतप्रधान ली सेन लुंग हांची लेगीत भेट घेतली। तांची भेट घेवन भारत सिंगापूर संबंदात तांच्यांनी दिल्ल्या योगदाना बद्दल आभार लेगीत तांचे कडेन व्यक्त केले। हरियाणा विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर राजकीय हालचालींक आतां बरोच नेट आयला। ऑलिंपिक कुस्तीपटू विनेश फोगट आनी बजरंग पुनिया हे दोन खेळगडे काँग्रेस पक्षात प्रवेश करपाची बातमी सध्या मुखार आसा। पॅरीस ऑलिंपिकात 100 ग्रॅम वजन वाडिल्ल्यान विनेश फोगट हांकां अपात्र थारायल्ले। अपात्रतेच्या कारवाये विरोधात भारतीय कुस्तीपटून क्रीडा लवादाकडे दाद लेगीत मागिल्ली, मात तिची याचिका फेटाळिल्ली। ऑलिंपिक स्पर्धेत कुस्तीच्या फायनलीत प्रवेश करपी ती पहिली भारतीय खेळगडू आशिल्ली, मात ऑलिंपिक समितीच्या निर्णयाक लागून तिका स्पर्धेत निमण्या पावंड्यार हाडून बसयले। ह्या निर्णयाक लागून विनेशान कुस्तींतल्यान निवृत्त जावपाचो निर्णय घेतलो। विनेश आनी बजरंग हांच्यांनी बुधवारा नवी दिल्लीत वचून विरोधी पक्षनेते आनी खासदार राहुल गांधी हांची भेट घेतली।
भारताचो स्टार अष्टपैलू खेळगडो रवींद्र जडेजा हाणें भाजपांत प्रवेश केल्ल्याचे दावे करपी वृत्त मुखार आयला। जडेजान प्राथमीक सदस्यत्व जोडून भाजपांत प्रवेश केला। ताची घरकान्न लेगीत भाजपाची सदस्य आसा आनी गुजरातच्या जामनगर मतदारसंघातली ती आमदार आसा। तिणे जडेजाची प्राथमीक सदस्यत्वाची म्हायती दिवपी पोस्ट शेअर केलो। भूतानी ग्रुप सदांच कायद्याचें पालन करपी आसा। आमी समाजा खातीर वावुरतात। कमी कमी 500 लोकांक तरी रोजगार दितले अशें भूतानी ग्रुपाचे अमित तनेजान सांगलें। आमचे सगळे डॉक्युमेंट हे सारके आनी कायद्याच्या चौकटीत बसून आसात। कांय जाण बेश्ट्योच फटीच्यो वावड्यो उठयतात असो भूतानी कंपनीच्या अमित तनेजाचो आरोप आसा। आमी सदांच कायद्याचें पालन करता अशें तनेज हांचें म्हणणें आसा। आमी समाजा खातीर वावुरतात। कमीत कमी आमी 500 लोकांक तरी रोजगार दितले अशें भूतानी ग्रुपाचे अमित तनेजान म्हटिल्लें आसा। आमचे सगळे डॉक्युमेंट हे सारके आसता तशेंच कायद्याचें पालन करीत आमी चौकटीच्या कायद्यात रावतात। कांय जाण बेश्ट्योच आमच्यो फटीच्यो पातळ्यो वाडयतात असो भूतानी कंपनीच्या अमित तनेजाचो आरोप। 2018 वर्सा दिसावड्याचेर घेतिल्ल्या 15 ड्रायव्हरांक आनी 15 कंडक्टरांक कदंबा महामंडळान कायम स्वरुपी नोकरी दिली। बेरेस्तारा कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकर आनी उपाध्यक्ष क्रितेश गांवकर हांच्या हस्तुकी ड्रायव्हरांक आनी कंडक्टरांक नियुक्ती पत्रां भेटयली। उरिल्ल्यांक बेगीनूच कायम स्वरुपी नोकरी पत्रां दितले अशी माहिती कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकर हाणें दिली। बांदोड्या महालक्ष्मी देवळा कडेन एका स्कुटरीक हो अचकीत उजो लागिल्लो। थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळाचेर वचून हो उजो नियंत्रणांत हाडलो। मेकॅनीक गाडी ट्रायला खातीर व्हरतालो तेन्ना ही घडणूक घडली। उजो लागिल्ल्यान पुराय स्कूटर उज्यान लासून गोबट जावन हजारांनी रुपयांचे लुकसाण जाल्लेलें आसा। मात सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना। कुडबोना जेटीचेर वाडपी साथीच्या दुयेंसा संदर्भात वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वा तशेंच गोवा कॅनाचे निमंत्रक रोलंड मार्टिन्स हाणें दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याची भेट घेवन ह्या दुयेंसांचेर आळाबंद हाडपाची मागणी केली। त्या उपरांत आयज तांच्यांनी प्रत्यक्षांत वचून ह्या कुडबोना जेटीची पळोवणी लेगीत केलेली आसा। तेच भायर जे बोटींचेर जे कितें उदक सांचून उरलां तें आतां क्लियर करतले, नितळ करतले अशें उप जिल्लो अधिकाऱ्यान सांगिल्लें आसा। कुडबोना जेटीचेर व्हडा प्रमाणांत डेंग्यू आनी कॉलेरा पातळिल्ल्यान कांय जाणांक मरण लेगीत आयिल्लें आसा। सुमार 100च्या वयर केशी डेंग्यूच्यो कुडबोना जेटीचेर सांपडिल्ल्यो आसा। वेळीचे आमदार क्रूज सिल्वा हाणें वचून जिल्लो अधिकाऱ्याच्या कार्यालयांत वचून भेट दिली। तशेंच उप जिल्लो अधिकाऱ्याक तिडकीन ताणें अशे आदेश दिलेले आसा।
गोयच्या बिग फूट म्युझियमात फातराचेर पितारिल्ल्या मीराबाईच्या शिल्पाक 30 वर्सां पुराय जाली. महेंद्र आल्वारीस ह्या कलाकारान ह्या शिल्पाचे काम जे आसा ते 1 ऑगस्ट 1994 सुरू करून ते 5 सप्टेंबर 1994 म्हटल्यार 30 दिसांत पुराय केल्ले. गोयचे हे मीराबाईचे शिल्प जे आसा ते भारतांतले सगळ्यात व्हडले फातराचेर पितारिल्ले शिल्प आसा अशें म्हणून लिम्का बूक ऑफ रिकॉर्ड्सान नोंद ताची आसा. त्याच भायर गुगलाचेर हे सगळ्यात व्हडले शिल्प अशें म्हणून दाखयतात. हे जे शिल्प आसा ते हे साद्या हत्यारांनी तयार केलेले आसा जशें की हातोडी, पिकास. महेंद्र आल्वारीस हेणे 30 दिसांत हे शिल्प पुराय केले आनी हेका आतां 30 वर्सां पुराय जालेली आसा. चवथीच्या फाटभुंयेर कुडचडेचो बाजार सजावटीच्या सामानान फुलून गेल्लो. सजावटीच्या सामानाची खरेदी सुरू लेगीत जाल्ली, मात लोकांचो फावो तसो प्रतिसाद अंदू कुडचडेच्या बाजाराक मेळोंक ना. सगळ्या तरेचे सामान, घुमटां आसूं, शामळ आसूं, कुडचडेच्या बाजारांत विकपाक आयिल्ल्यो. पूण फावो तसो अंदू जसो चवथीक गर्दी जशी जाता, चवथीचो हंगाम फुलोवपाक लोक जशे आदींच तयारेक किंवा खरेदीक येतात, तशें ह्या वर्सा कुडचडे हांगासर लोकांची गर्दी त्या प्रमाणात दिसून येवंक ना. गोयच्या लोकांची आवडटी परब म्हटल्यार चवथ. गणपतीच्यो मुर्त्यो रंगोवपाक सगळ्या चित्रशाळेंतले मुर्तीकार सज्ज जालेले. तातूंत सांखळेंतले वेलिंगकर घराणे 100 वर्सां परस चड काळ जालो गणपतीच्यो मुर्त्यो साकारतात. गोकुळवाडी सांखळेच्या ह्या वेलिंगकर कार्यशाळेंत गणपती रंगोवपाच्या कामाक अंदू बरोच नेट आयिल्लो आनी तांच्यांनी कितलेशेच अशे गणपती केल्ले. सांखळेचे नामनेचे चित्रकार वेलिंगकर आनी तांच्या भावंडांची ही चित्रशाळा सुमार 120 ते आतां सध्या सुमार 130 वर्सांची ही तांची खूब पोरणी परंपरा आसा. वेलिंगकर कुटुंबान आयज लेगीत तीच श्रद्धा आनी भक्ती दवरून आपली ही परंपरा चालू दवरल्या. तशेंच पोरण्या काळांतल्यो ह्यो गणेश मुर्ती आनी आयच्या गणेश मुर्ती कलेंत एक खूब व्हडलो फरक आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. चवथीच्या निमतान दिवचले माटोळेचो बाजार बरोच फुलिल्लो. अंदू मात बाजारांत माटोळेक लागपी कांय वस्तूंचो उणाव दिसून आयलो. ताका लागून माटोळेक लागपी चडश्यो वस्तू म्हारग जातली अशी शंका आशिल्ली. अंदू जो कितें पावसान थैमान घातलो ताका लागून ह्या पावसाचो परिणाम ह्या माटोळेन येवपी सामानाचेर जाल्लेलो आसा अशें दिसून येता. ताका लागून अंदू जी माटोळी आसा ती खुबूच म्हारग आशिल्ली. तशेंच बिचोलेचो हो बाजार, पूण अंदू त्या प्रमाणात जे माटोळेचें सामान येता तशें माटोळेचें सामान अंदू बिचोलेच्या बाजारांत पळोवपाक मेळना. कित्याक तर एक तर पावसाक लागून पिकावळीचें बरेंच नुकसाण जालेलेंच, ताका लागून माटोळेचेर लेगीत बरोच परिणाम जालो. चवथीचे दीस सुरू आसतना भाजयांची रेटी ज्यो आसा त्यो मळबाक पाविल्ल्यो आसा. आतां भाजयांतलो एक म्हत्वाचो घटक म्हटल्यार कांदो, तो सुद्दां म्हारग जाल्लेलो आसतनाच ह्या भाजयांचे दर सद्या तेंगशेर पावलेले आसा. श्रावण म्हण म्हयनो, त्याच बरोबर आतां चवथीच्या दिसांनी भाजयेक खूब मागणी आसता. पूण सद्या बाजारांतली भाजी जी आसा ती बरीच म्हारग जालेली आसा आनी पावसाच्या परिणामीक पिकावळीचेर हावळ येयल्ल्या कारणान ह्यो भाजयो व्हडा प्रमाणांत म्हारग जाला अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा.